म्युनिसिपालिटीन रिक्वेस्ट केल्लो की एक रिटर्निंग हॉल बांदून दिवचो म्हणून आमदारांनी केल्लो आणि मातसो उशीर लागलो इल्लोसो मदीं कोविड हे ते सगळें जालें आणि आज काम पूर्ण जाता खूप आनंदाची गोष्ट आसा। तुमच्याकडे सध्या आता रिन्युएबल एनर्जी डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटाचो 70 खातीर कितें फायदो जावंक शकता? मोठ्या प्रमाणात पठार हांगासर आसा आणि मोठ्या प्रमाणात सोलर एनर्जीचा जनरेशन जर हांगासर जायत जाल्यार त्या दृष्टिकोनातून गव्हर्नमेंटाक काय फायदो जातलो? आता एक 15 दिसां आमचो एक गोंया खातीर आमी एक ट्रेनिंग म्हणजे कार्यक्रम दवरता तातूंत PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना हो एक प्रत्येक घरान आमी सोलर पॅनल लावू शकता। ताची जवळजवळ 50% जास्त सबसिडी जी आसा ती केंद्र सरकार दिता, उरिल्ली राज्य सरकार दिता। सपोज जर 2-2.5 लाख रुपये खर्च जालो तातूंतल्यान खाली 50,000 रुपया नॉमिनल हे त्या घरकाराक भरचे पडटा। तागेलो जे कितें इलेक्ट्रिसिटी जातली ती इलेक्ट्रिसिटी तो वापरल्यानंतर जी उरता ती ग्रिडांक वता आणि ताजे पेमेंट सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तुमकां करता। पण तुम्ही जे कितें 40-50 हजार रुपये मोडटले ते तुमचे रोखडेच भरतले आणि कंटिन्युअस तुमचे बील जे कितें 25 हजार ते सगळें झिरो जाता आणि तुम्ही पैसे फारीक करपाक बरना, उलटे तुमकां तातूंतल्यान पयशे मेळटा। फक्त सुरवातेक थोडोसो इन्व्हेस्टमेंट आसा आणि हे आमचोय फायदो आसात, प्रत्येक घराचो फायदो आसात, परंतु आमी एक मोठो फायदो देशाक दिता। कारण आज जे आमचे वीज येता ती काही कोळसो जायता, लाकूड जायता, कितें कितें तरेतरेचे हातूंतल्यान जळोवन ते आमी खंय तरी एनवायरमेंट हे करतात म्हणून जे काही आमची एक ऑब्लिगेशन आहे एनवायरमेंटाची की कार्बन प्रिंट जे आहे एमिशन जे आसा कार्बनाची आमी कमी करपाक जाय। जाल्यार ही जर आमी घरांत बसयली जाल्यार जी इलेक्ट्रिसिटी आमी खंय तरी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आसतली किंवा डिझेलाचेर किंवा हेजेर जी चलता कोळसो आमी जळोवन करता ते एनवायरमेंटाचो फायदो जातलो आणि आमी तोय फायदो आमच्या देशाक करूंक शकतले। आमकां ते कार्बन फुटप्रिंट कमी करपाक जाय जाल्यार हातूंतल्यान ते जातले अशें दोयेर ताचो फायदो आसा आणि चड खर्चिली ना। कारण देवान आमकां भरपूर ते सूर्यकिरणां गोंयांत वत भरपूर दिल्ले ताचो फायदो आमकां भरपूर जातलो आणि आमकां स्वता पर्सनली त्या घरकाराकय आपले बील जे फारीक करचे पडटा तेंय कमी जातलें, त्यामुळे सगळ्यांनी ती हे करची। दुसरी एक योजना आसा कुसुम योजना म्हणून, कुसुम स्कीम, तातूंतल्यान शेतकाराक जे पंप आसतात पळय उदकाचे ते कदाचित ही इलेक्ट्रिसिटी दिसाचे पंपांक दिवंक मेळनाशिल्ली ती रातची दिवची पडटाली 2-3 बीन, आणि शेतकाराक आपल्या शेताचेर वचून आतां गोंयांत तशी व्हडली आमची शेतां ना, परंतु महाराष्ट्र किंवा इतर भाग जे आसात देशांतले तातूंत व्हडले व्हडले शेतां ताका रातचे 3-2 वचचे पडटाले, कॅज्युअलिटी जाताल्यो, खंय तरी सर्प चावताले किंवा खंय कोण रातचो काळखांत पडटाले अशें म्हणून आतां कितें जालां ही जी कुसुम स्किमी आयल्या ती कुसुम स्किमीच्या माध्यमातून सरकार जो आसा त्यो पंपाक सबसिडी दिता। हे सोलर पंप जर बसयले जाल्यार ताका दिसाचे जायना म्हणजे रातचे वचपाक गरज जागरण करपाची गरज ना, दिसाचो वचून ताचे केन्नाय पंप सुरू मारून शेतां आपलें उदक दिवंक शकता। ताजेर जवळ जवळ 60-70% सबसिडी जी आसा ती त्या कुसुम योजनेक मेळटा। ह्यो दोन ज्यो योजना आसा त्यो आमच्या सामान्य मनशाच्यो शेतकाराच्यो आणि सामान्य मनशाच्यो दोन स्किमी अवेलेबल आसात। आमी ऑलरेडी सुरू केल्ले आहा। गोंय सरकारान जवळ काही मातशे प्रॉब्लेम जाल्लो पण तो प्रॉब्लेम सोडिल्लो आसा। काही लोकांनी एप्लिकेशन केली सोलर बसोवपाची आणि नोटिफिकेशन फाटल्या तांकां खबरच नाशिल्ली, त्यामुळे जे मोदी जी काही एप्लिकेशन आयली तांकां सबसिडी मेळनाशिल्ली। आमी जर सबसिडी ती फक्त आमच्या आंगार घेतल्या, केंद्र सरकारान आमी एक्सेप्ट केल्या ती सबसिडीचो एक शेअर आमी कालच ह्या दिसाक धाडून दिल्लो आसा। तो फाटलो प्रॉब्लेम म्हणून फुडली रजिस्ट्रेशन बंद नाशिल्ली पूण आतां रजिस्ट्रेशन परत हे आता आनी फुल सबसिडी 100% जी काही सबसिडी येता ती सबसिडी आज त्या घरमालक आतां वता ताची इन्स्टॉलमेंटूय आमी धाडून दिल्ली आसा। म्हणून गोंयकारांनी फुडें सरचें आणि हे कनेक्शन जे आसा ते देशाच्या फायद्याचे आसा, ते घर मालकाच्या फायद्याचे आसा, ते सगळ्यांनी घेवचो म्हणून असो काय अपील। पण तुम्ही सबसिडी म्हणटा पळय ती सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सबसिडी येवपाक कमीत कमी 7 ते 8 महिने लागतात ना, बेगीन डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांचे म्हणणे आसा ना। आतां कितें जाल्लें जिथे ते आमी सांगलें की आतां कितें जालें उरली ती सबसिडी आमच्या हांगसरल्या चुकी लागून उरिल्ली, कारण नोटिफिकेशन प्रमाणे तेणें कनेक्शन घेवना। कारण पयलीं जी एक स्कीम आशिल्ली तिचें नांव वेगळें आशिल्लें, PM कुसुम मुफ्त बिजली योजना ही नाशिल्ली, सोलर पॅनल बसोवपाची आशिल्ली आणि ते स्टॉप केली की जाल्यार तातूंत चेंज करपाक लागून सबसिडी आनी वाडोवपाक लागून
परंतु हाणी त्या काळात ऍप्लिकेशन घेतलं म्हणजे आता जेन्ना नोटिफिकेशन जेन्ना स्टॉप करता त्या नंतर ऍप्लिकेशन ग्रहीत धरिना आणि अशी उरिल्ली ती म्हणजे जवळ जवळ ते खुबशे कोटी रुपया जे कितें ते सबसिडी आमी एक्सेप्ट केली आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट ती सबसिडी तांकां दितले आणि फुडलें जे कितें आसा ते सुरू तुम्ही आता हेची म्हणटाले पळय पंपाची पंपाची योजना जवळपास 70 म्हटल्या साधारण एक 230 ऍप्लिकेशनां गेल्ली आसा. पंप लावून गेल्ली आसा पण अजूनपर्यंत म्हाका दिसता टप्प्याटप्प्यान अजून 20-22 लोकांक तेजी पंपाची योजना मेळ्ळी पास करपाक लागून आता पास करपाक जाय आमी अभ्यासाक ट्रेनिंग कॅम्प आता दवरतले फुडले 15 दिसां. सर शेतकऱ्याचे अशें म्हणणें आसा की जवळजवळ हेच्या पयलीं 250 सोलार पंप्स आयिल्ले आणि ते दवडेकरान सगळे आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्ले सो बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक वांटूंक ना पंप ना ते सगळ्या जेका करता ताका 100% मेळटले आमी तेजी हें घेतले दखल घेतले आणि कोणूच एक शेतकरी ऍप्लिकेशन केलं ताका पंप मेळोना अशें जावचें ना त्याच्या हेच्या फुडें हें घेतलें आमी सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या इक्वल हें जावं तुवें म्हणटा बरोबर अशें जालें जाल्यार ते हाज्या फुडें जावचें ना हाजी काळजी घेतात कारण चार्ज मिनिस्ट्रीचो आमी घेतलेलो आसा आमचे गोंयचे लोक आमकां सगळ्या सारखे आसा तांकां सगळ्यांक पावोवपाचें काम आमकां करपाक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.